बुधवारा भाजपाच्या 42व्या स्थापना दिसा निमतान भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आणि आमदार तसेच मंत्र्यांनी आपल्या घराचेर पक्षाचो बावटो लायलो। घराचेर पक्षाचो झेंडो लावपाचो आदेश संघटन मंत्री सतीश धोंड हांच्यांनी दिल्लो। स्थापना दिसा निमतान विविध कार्यावळी जाल्यो। भाजपाच्या पणजेच्या कार्यालयात सत्यनारायणची पूजा जाली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टीचो 6 एप्रिल हो 42वो स्थापना दिन आणि या स्थापना दिनाच्या निमित्तान पुराय देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केला। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी दिल्लीच्यान राष्ट्रीय सगळ्या कार्यकर्त्यांक संबोधित केले। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचो पुराय स्थापनेपासून आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून दीनदयाळ उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयीजी या सगळ्या जाणांक याद करून फुडल्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्य मार्गक्रमण कशें जावचें हाजेर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें। अंत्योदय तत्वाचेर चलपी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार अल्पसंख्याक आसतले, समाजातलो विविध घटक आसतले हांच्या पर्यंत सरकाराच्यो योजना आमी पावोवपाच्यो। त्या खातीर 6 तारखेपासून 20 तारीख पर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आसतली, महात्मा फुले जयंती आसतली, या सगळ्या कार्यक्रमांच्या निमित्तान आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजना पावोवपाच्यो हे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलां। त्याच धर्तीचेर आज गोंयच्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टींनी सकाळीं भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आपल्या घराचेर फडकयलो आणि ताज्या उपरांत कार्यालयांनी आज आमच्या प्रदेश कार्यालयांत आमी सत्यनारायण महापुजेचें आयोजन केल्लें आणि त्या खातीर ह्या सत्यनारायण महापुजेच्या आयोजनाच्या निमित्तान आज स्वागत समारंभाक आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्या कार्यक्रमाक येतले आणि निश्चित रित्या हांव गोंयभरच्या समेस्त लोकांक स्थापना दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता।